सांकोळे वाठारांत जो मेरेन गाणयाऱ्या उदकाचे प्रश्न सुटावे करिना तो मेरेन सांकोळे पंचायतीच्या वतीन खंयच्याच मेगा प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर परवानो दिवचो ना। तशेंच MES महाविद्यालयाच्या भोंवतणी सिवरेज प्लांट उबारपाचें आस्वासन सांकोळचो सरपंच गिरीश पिल्लयन दिलें। तशेंच लोक गाणयारें उदक गटारांत सोडटात ताका लागून भलायकेक धोको निर्माण जाता अशेंय ताणें म्हळें। इन्व्हेस्टमेंटाचे होय ते हिशोबान तुम्ही आमच्या पंच मेंबरान तुमकां सांगलें की MES कॉलेजीचे पंच नंदिनी देसाईन तुमकां सांगलें आसतलें की थिंगा सिवेज प्लांट जाय। कित्याक आमी हेजे पयलीं सुद्दां आमी खूब इन्स्पेक्शन थिंगा केल्लें। इन्स्पेक्शन केलें सुद्दां लोकांक सांगलें, नोटीसी धाडले, हेल्था थ्रूच नोटीस धाडले। कित्याक लोकांनी कितें केल्लें थिंगा लोक रावतात तेंच्यांनी आपल्या घरा बांदून। कित्याक मेन पॉयंट म्हळ्यार थिंगा सारको हिली एरिया, थिंगा कितले आमचे सिवेज सारके व्हडले इशू जातले, कितलेय कर कितले व्हडले पीट मार प्रॉब्लम इशू आसतलो। तेका लागून मेन थिंगा आमकां एक सिवेज प्लांट जाय पडटलो। विदाउट सिवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना। तेका लागून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक, कित्याक लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आनी एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपाक आमी फुडें सरलेले। तेका लागून हांव कितें म्हणटा, तेंचे ते इशू सारके आहा। तेका लागून एकूच इशू हे इशू सॉल्व जावपाक लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता, आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो। कित्याक आमी टॅक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या, मल्टी वेलिंग व्हडले प्रोजेक्ट्स आमी दिल्ल्या। पण हांव कितें म्हणटा, हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवं। आमी इवन ग्रामसभा पयलीं जाल्यार तेतून रेजोल्यूशन घेतलेलें की हेजे फुडें थिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवं, व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू। कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना, नाल्यार हे इशू सॉल्व जावपाकूच ना। लोकांक त्रास जातले। हांव केन्नाय लोकां बरोबर आसतलो, लोकां लागून काम करपाचें।